नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दाबोळे विमानतळाच्या फुडारा विशीं दिवचें स्पश्टीकरण ना जाल्यार लोकांक घेवन करतलो आंदोलन. आमदार विजय सरदेसायाची शिटकावणी. केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर पणजेत शेकड्यांनी कामगारांनी केलो एका दिसाचो संप. सरकाराच्या धोरणा आड घोषणा दीत मागण्यो पुराय करपाची केली मागणी. पालिका वॉर्ड आरक्षणा विशीं फुडल्या सप्तकांत उच्च न्यायालयात याचिका करतले दाखल. भाजपाक हारोवपा खातीर आमचो पक्ष लढटलो, सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय. ऑनलायन ट्रान्सपोर्ट फसवणूक प्रकरण. मंगळूर सावन छत्तीसगड मालाची येरादारी करपाचे उत्तर दिवन अनवळखियान घाली 2.8 लाखांची तोपी. अनवळखी आड पुलीस स्टेशनात कागाळ केली नोंद. 2016 लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मंत्री तसेच पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेराताची निर्दोष मुक्तता. तांचे आड पुरावो नाशिल्ल्यान मेर्शेच्या विशेष न्यायालयान दिलो निकाल. आणि जीएमआर परिस्थितीचो फायदो घेवन आक्रमकपणान करतात लॉबी. ते नौदळाचो आस्पाव करपाचो करतात यत्न. मंत्री माविन गुदिन्होचो सणसणीत आरोप. मजगती मंत्र्याची हालचाली पळोवन दुर्गादासान उक्तायलो दाबोळे बंद जावपाचो भंय. आता पळयात खबरो विस्तारान. दाबोळे विमानतळाच्या फुडारा विशीं सरकारान आपली भूमिका स्पश्ट करूंक ना. देखून 7 दिसां भितर ह्या विमानतळा विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. 7 दिसां भितर सविस्तर जाप मेळूंक ना जाल्यार लोकांक घेवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विजय सरदेसाय हांणी दिल्या. आमदार म्हणून माविन गुदिन्हो अपयशी थारला. देखून आमदार ह्या पदा वयल्यान राजिनामो दिवचो अशें विजयाचें म्हणणें. जाल्यार जीएमआर कंपनी दाबोळे विमानतळ बंद करपा खातीर खूब यत्न करता असोय आरोप सरदेसायान ह्या वेळार केला. सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिले चड उदक जाता म्हणून दाबोळी आमी उखलतात म्हणून आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिंबॉल दाबोळी एअरपोर्ट म्हणटा गोंयची आयडेंटिटीचो सिंबॉल. पुर्तुगेजांत तेंपाचो एअरपोर्ट हो आतां नेवी उखलुपाक सोदता, नेवी हडप करूंक सोदता. 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या एसेंब्लीन हांवें हो इश्यू काडिल्लो. एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाका गोंयच्या सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट जाचेर सेलिब्रेट केलो त्याच दिसांनी ताणें म्हाका सांगिल्लें की एक एडमिरलाक धरून जीएमआरान एक फायल नोटींग केलो की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकच हो एअरपोर्ट नेवी खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून. हो इश्यू हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून. त्या टायमार मोविन गुदिन्हान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर, नेवी खातीर न्ही म्हणून. आतां मोविनान जे काल उलयलां ताचेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला. मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, दाबोलीचो आमदार म्हणून. कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना. हें पयलें जालें. दुसरें गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा. कार्नवाल जावन हे आमी सुरवात करतले. दर मुखेलमंत्री आनी मोविन गुदिन फुडल्या आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून साउथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले. सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर देशव्यापी संपाक प्रतिसाद दिवन पणजेच्या शेकड्यांनी कामगारांनी एका दिसाचो संप केलो. ह्या संपात वेगवेगळ्या कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आनी कामगारांनी वांटो घेतिल्लो. सरकाराच्या धोरणा आड घोषणा दीत तांच्यो मागण्यो पुराय करपाची मागणी केली. सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली.
पालिका वॉर्ड आरक्षणाविषयी फुडल्या सप्तकात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. आमचो पक्ष भाजपाक खर विरोध करतलो, भाजपाक हारोवपा खातीर लढटले अशें विजयाचें म्हणणें. नगरपालिका वेंचणुकेंत फातोर्डा जिखप हें आपलें पयलें लक्ष आसतलें. उपरांत मडगांवचेर परतून नियंत्रण मेळोवपाचो प्लॅन करतले अशेंय आमदार विजय सरदेसाय सांगता. आयकात. आमचो स्टँड आमी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी हांव बीजेपीचे अगेन्स्ट एक सदांच स्टँड घेवन आहा. हांगा दिगंबर कामत आमचे बरोबर पार्टनर आशिल्लो, बीजेपीन तो नासतना आतां काय ताजे बरोबर आमी पार्टनरशीप करूंक शकना. आतां हो पिटर हांगा उबो रावतलो काय हो ओबीसी जातलो आनी पिटर घरा बसतलो आनी खंय करचो पडलो हें आमकां खबर ना. सो ह्या आठवड्याक आमी हायकोर्ट मूव करतले फॉर क्लॅरिटी ऑन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन. ताजे मागीर आमी आमचो पक्ष बसून कार्नवाल बी जावन विचार करतले कशें फुडें वचप तें मडगांव वतले. वचना जाल्यार आमी हें करचें पडलें न्ही, दुकान बंद जातलें आमचें. मंगळूर सावन छत्तीसगडाक मालाची येरादारी वेवस्था करून दिवपाचो हायस दाखोवन ऑनलायन पद्दतीन फोंड्या वाठारांतल्या एका मनशाक वट्ट 2.8 लाख रुपयाची तोपी घाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावीत आरोपीन स्वता ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर आनी ट्रक चालक अशें सांगिल्लें. तशेंच मालाची येरादारी करपा खातीर सुमार 2.8 लाख रुपयांची मागणी केली. कागाळदारान विश्वास दवरून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑनलायन पयशे धाडले. मात पयशे मेळ्ळ्या उपरांत आरोपींनी गाडी दिवंक ना आनी पयशे परतून दिले ना. फसवणूक जाल्ल्याचे कळटाच अनवळखी आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. दोन 2016 वर्सा लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पणजेचे भाजप आमदार बाबूश मोन्सेरात हाच्या आड पुरावो नाशिल्ल्यान मेर्शेच्या विशेष न्यायालयान निरपराधी थारायला. सुमार 10 वर्सां ही केस सुरू आशिल्ली. निमाणे न्यायालयान दोन्ही पक्षांनी केल्लो युक्तिवाद आनी पुरावे पळयले उपरांत मोन्सेरात हाच्या वाटेन निकाल दिलो. मजगतीं फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपांक लागून खूब त्रास सोंसचे पडले. पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. 2016 वर्सा एका अल्पवयीन चलयेच्या आवयन ताका बाबूश मोन्सेराताक विकले असो आरोप केल्लो. तशेंच न्हिदेची गोळी दिवन ताचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचोय आरोप केल्लो. तेन्ना बाबूश सांताक्रूज वाठारांतलो आमदार आशिल्लो. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी बाबूशा आड IPCचे कलम 376 आनी पोकोसो कायद्या खाला केस नोंद करून ताका अटक केली. उपरांत जामिनाचेर ताची सुटकाय जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात सुमार 40 साक्षीदारांची गवाय नोंद केल्ली. तशेंच पुलिसांनी 250 पानांचे आरोपपत्र दाखल केल्ले. चौकशे वेळ अल्पवयीन चली 16 वर्सां वयर आशिल्ल्याचे मुखार आयले. उपरांत गोवा चिल्ड्रन एक्टान कांय कलम काडून उडयले. पूण पोकोसो खाला ही केस चालूच उरली. सुमार 10 वर्सां ही केस न्यायालयात सुरू आशिल्ली. निमाणे न्यायालयान दोनूय पक्षांनी केलो युक्तिवादान पुरावे पळयल्या उपरांत मोन्सेरात हांकां निर्दोश मुक्तता दिली. कितें जाल्लें 10 वर्सां पयलीं हे रेप केस घाल्ली ताचेर आनी ती कितें आसा विक्टिमान 6 स्टेटमेंट वेगळे वेगळे दिल्ले. ईच स्टेटमेंट आसा तो कॉन्ट्रडिक्टेड द अदर स्टेटमेंट. पयलें म्हणलें ताणें कितें डिटेल्स ऑफ दॅट केसी ते पयलें आपूण ताज्या घरा गेल्लें 6 वरांचेर आपल्याक कितें पिवपाक आनी खावपाक दिलें. आपूण 6 वरांचेर अनकॉन्शियस जालें. दुसऱ्या दिसा आपल्याक सकाळीं 11 वरांचेर कॉन्शियसनस आयलें. मागीर ते तांच्यांनी कॉन्शियसनस म्हणल्यार तांच्यांनी मोबायल चॅक केलो. तर ताजो पिरियड कितें आशिल्लो, शी कुडंट गीव अ पर्टिक्युलर डेट. तिणें कितें सांगलें आपल्याक मार्च टील एप्रील म्हणजे 61 डेज जाले. 61 डेजान ते खंयच डेट सांगिनाशिल्ले. इट इज बिटवीन मार्च टू एप्रील विच इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड. मागीर कितें जालें तांच्यांनी सगळे 1-2 म्हयन्याचे मोबायल चॅक केले. कारण अनकॉन्शियस मनीस आसा पळय तो कॉल करूंक शकना, कॉल रिसीव करूंक शकना, मॅसेजी करूंक शकना. एवरी फूल पिरियडाक पुलिसांक मॅसेजी, इनकमींग कॉल, आउट गोईंग कॉल रातचे मेळ्ळे. मागीर ते म्हणाले कितें आपल्याक मागीर 11 वरांचेर सकाळीं शुद्धी आयली. शुद्धी येतकूच मागीर ते कोण जोकिनाच्या घरा गेले. जोकिनाच्या घरा ते सांगतात एज पर इन्व्हेस्टिगेशन फ्रेंडाच्या घरा गेले आनी ते मागीर 7 पावले म्हूण. सगळे कडेन टायमींग
कॉन्ट्रॅडिक्ट जाता मागीर सगळें कॉन्ट्रॅडिक्शन ताका विचारतकूच ते म्हणाली ही गजाल घडूंकूच ना लास्टाक तूं पयलें एक सांगता आपूण अनकॉन्शियस मागीर सबसिक्वंटली स्टेटमेंट आनीक 3 दिता की ना आपूण शुद्धीर आशिल्लें आपुणूच वयर गेलें मागीर तिसरें ताका विचारलें हें सगळें पयलें कशें सांगलें तर देन शी सेड आय एम फ्रँक आपल्याक भायर सुटपाचें आशिल्लें आपणा घराच्या तर आपण ही स्टोरी तयार केली ते सिरियल्स पळोवन मजगतीं फाटल्या कांय वर्सांत ह्या आरोपाक लागून खूब त्रास सोंसचे पडले पूण भारतीय न्याय वेवस्थेचेर म्हजो पुराय विश्वास आशिल्लो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. First of all, I would like to say I had full faith in the judiciary of our country. Secondly, I have been acquitted of all the allegations made against me by the Honorable District Court. It's been a long wait. It's been 10 years. How each day I have suffered, I know. I would like to thank my family, my friends, and my supporters who stood by me in this difficult time. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोपा विमानतळार प्रवाशांचो व्हडलो वांटो महाराष्ट्रांतल्यान येता जाल्यार दाबोळी विमानतळाच्या फुडाराविशीं प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. GMR कडल्यान आक्रमक लॉबिंग चलता असो गंभीर आरोप मंत्री माविन गुदिन्होन केला. नौदलाकूय ह्या वादात ओडून व्हरतात असोय दावो मंत्र्यान केलो. मजगतीं दाबोळी विमानतळ बंद जावपाचो भंय गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन उक्तायला. गोंयच्या दोन्ही विमानतळा भोंवतणी राजकारण परत एक फावट तापत आसा. सध्या मोपा विमानतळार 70% महाराष्ट्रांतल्यान आनी 30% थळाव्या गोंयकार लोकसंख्येंतल्यान येरादारी चलता. चड प्रवासी आकर्शीत करप म्हत्वाचें आसलें तरी हे दाबोळी विमानतळाच्या मोलान येवंक फावना. GMR परिस्थितीचो फायदो घेवन खूब आक्रमकपणान लॉबी करता. खरें म्हटल्यार ते नौदलाचो आस्पाव करपाचो यत्न करतात. ही एक GMRची युक्ती आसा असो आरोप मंत्री माविनान केलो. GMR taking advantage of the situation is lobbying very hard. In fact, they are trying to take the Navy on their side and they are trying to tell through the mouths of naval chief and other people that we need it for defense, that airport. So GMR This is a trick being played by GMR and I know this and I know this is happening. That's why I am saying. That's why we are working very hard because it is a commitment we have given to the people of Goa. Whether it is previous government, whether it is our government, that is the BJP government, we have given a commitment and we have to live up to that commitment. मजगती गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें दाबोळे विमानतळ बंद करपाची शक्यताय आसा असो प्रस्न विधानसभेत मांडिल्लो. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दाबोळे चालूच उरतलो अशें आश्वासन दिल्लें. पूण उपरांत येरादारी मंत्र्याची हालचाली आनी विधानां पळयल्यार दाबोळे विमानतळ बंद करपाचे दिकेन पावलां उबरतात काय असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादासान केलो. तशेंच अशें फुडाराक घडल्यार दक्षिणेंतल्या सगळ्या वेवसायिकांक चड मार बसतलो असोय हुस्को उक्तायलो. 16 जानेवारी 2026 सांजे 7:30 वरांचेर विधानसभेच्या पठाराचेर आमचे अध्यक्ष आदरणीय विजय सरदेसायान एक रिव्हील केल्लें कितें म्हणून की आमकां सारके सोर्सांतल्यान कळ्ळां एट अ व्हेरी हायस्ट लेवल की GMR जी आहा हाणें कोणा तरी एकट्या रिटायर्ड सर्विंग एडमिरला कोणा तरी धरला आनी एक फायल मूव जाल्या की दाबोळे एअरपोर्ट फूल फ्लॅज नेव्ही खातीर दवरचो जेणे करून सगळे ऑपरेशन्स जे आसात सिव्हिल ऑपरेशन हे सगळे हांगा शिफ्ट जातले खंय मोपा. हे आमी विधानसभा पठाराचेर आमचे अध्यक्ष आनी विजय सरदेसायान 16 जानेवारीक एक्सपोज केल्ले. ताच्या नंतर त्या वेळे नंतर उलयताले मान्य ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे थंयचे स्थानीक आमदार आसा दाबोळेचे उदून सांगले की तूं उलयता ते सारखे. मान्य मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की डिफेन्स मिनिस्टरान सांगला की दाबोळे म्हणतो बंद जावचो ना. इतले आसतना मंत्री सरकारान मंत्रीच राज्यसभेच्या खासदारा बरोबर काल परते दिल्ली मेळ्ळे आनी हातून एक स्पश्ट जाता की मंत्री स्वता पॅनिक मोडार आहा. म्हणजे कितें तरी हाजे भयंकर मुखार घडला ह्या प्रकरणात. नाजाल्यार मंत्री सुद्धा स्वता इतलो हातपाय धरचो नाशिल्लो ह्या बाबतींत. सो हातून एक स्पश्ट जाता की बाब विजय सरदेसायान जे सांगिल्ले की सावथ गोवा जो दाबोळे एअरपोर्ट आहा हो बंद करपाचो एक षडयंत्र चालू आहा विच वील हिट द इकॉनॉमी ऑफ द सावथ गोवा, which will hit and impact the tourism in the entire South Goa belt. हे करूंक दिवंक जायना. हांगा जर डबल इंजिन सरकार आसा आनी डबल इंजिन सरकार आसतना जर एश्युरन्साचे दिता ऑन द फ्लोर ऑफ जर ताजेर जर पाळपाचें जर हे जायना कितें डिसिजन जायना तेन्ना ही एक दुर्दैवाची गजाल आसा. आनी हातून आतां मंत्री स्वता येवन आतां जेन्ना आमी जे आमच्या अध्यक्षान जे सांगिल्ले GMR हे करूंक सोदता म्हणून ताजे तो एन्डोर्स करता आतां आनी पॅनीक मोडार वचून सारको सांगता विच समथींग सिरियस इज गोईंग ऑन
and there is a serious move to shut down Daboli. I think it is time for everyone to stand united to protect Daboli. कारण ना जाल्यार दक्षिण गोंयचे जे टुरिझम आसा, दक्षिण गोंयचे इकॉनॉमी आसा ही बंद पडपाक वेळ लागची ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुरगांवात जावपी कोळशाचें प्रदूषण थांबोवपा खातीर मुरगांवच्या थळाव्या सयत आमदार संकल्प आमोणकारान कोळशाच्या कंपनीक 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिलो. 3 दिसां भितर कोळशाचें काम बंद जावं ना जाल्यार थळाव्या सयत पोर्ट बंद उडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. ह्या प्रदूषणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. देखून थळाव्यांनी कोळशा आड मुरगांवात आंदोलन सुरू केलें. वर्सां जाला लोकांनी हांगा 15 वर्सां काडली तेन्ना कोलाच्या बाबतींत काय तुलना. आतां झोपी गेलेला जागा जाला आनी आयज ते म्हणटा कोल आमी काडुया. कोल केन्ना काडटलो जेन्ना तुमी लोकांनी आपल्याक सपोर्ट करूंक जाय. तुमी या आपल्या कडेन तेन्ना आमी करुया. म्हणल्यार ती कितें आयती पोळी भाजून खावपाक सोदता हे चालू आसा. सो हांव तेच्या बाबतींत चड उलोवपाक उलयना. आयज आमी मेमोरंडम दिला आनी हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दिता. मेमोरंडम दिला तेजेर हांवें मेन्शनूय केला आनी तांकां सांगलावूय. चडांत चड 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसां भितर जर हे पोल्युशन हो वास जर हे कंट्रोल करना जाल्यार हांव तुमकां सांगता जो तुमकां आयज हांवें आडयला भितर घुसपाक फुडल्या 3 दिसां भितर आमी भितर घुसतले. एज्युटेशन आमकां जेन्ना आमदारान काल आपयलो म्हणून आमी आयज येयले. खंय तरी बऱ्या कोसाक जेन्ना आमकां आमदारान आपयलो खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल ना आनी खंय तरी वास मारता. ती खरी गजाल, वास मारता. पण तो वास खंय मारता म्हणून आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिवपाक येयलेले आनी आमदारान जशें उलयले 3 दिसाचो टायम दिला. नाजाल्यार ते गेट मोडून पासून भितर वचूंक शकता बी लोकांक आमच्या घेवन. पण हांव आमच्या एज अ चेअरपर्सन हांव एक ताबडतोब एक स्पेशल मिटींग घेवन हेच्या बद्दल हांव सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता आमी सगळे एकजूट रावन आमच्या आमदारांक आनी आमच्या दोगांय बाकीच्या एमएलएंक, कित्याक एमएलए म्हाका तिगूय लागता, पूण सगळ्यांक घेवन तर आमी एज्युटेट केले जाल्यार खंय तरी हेची सुटका जातली. कळ्ळें न्हू. खंयच्याच जाग्याचेर आमी पॉलिटिक्स करूं नाका. आमी सगळे एकत्र रावया. कोणी असो तो ताका सपोर्ट करुया. इलेक्शनाचे हें पळय नाका. इलेक्शनां येतले वयतले हांवें आतांच सांगलां. आमी सगळे एकठांय रावया आनी हें जेन्ना कोल पोल्युशन जेन्ना आमचे कंट्रोल जातलें तेन्ना आमकां खंय तरी लोकांक तरी बाबा बरी साथ दिवपाक मेळटली. कोल पोल्युशन जाता कारणाक लागून आमी हांगा मेमोरंडम दिवपाक येयल्लेले आसा आनी हे मेमोरंडम दिवपाक लागून आमकां आमच्या मुरगांवच्या आमदारान स्पेशली इन्वायट केलें. म्हाका चेअरपर्सन आनी कावन्सिलरान इन्वायट केलें म्हणून आमी हांगा येयले आनी मेमोरंडम आमी ताका दिवपाक येयल्लेले आसा. आयज आमी ज्या फोर्सान येयल्लेले आसा त्या फोर्सान तुमकां पळोवंक शकता की आमी एनी टायम फोडून भितर वचूंक शकतले. भितर तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी गार्ड बी अहे दवरलेले आसा, काडून दवरलेले आसा. पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव ह्या मेमोरंडमान ह्या एज्युटेशनान ते क्लियर 3 दीस दिल्लेले आसा. क्लियर 3 दिसान समज जायना जाल्यार 3ऱ्या दिसा आमी हांगा सगळ्यांनी येतले. आनी तुमच्या माध्यमांतसून हांव आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता जे कालूय जे कोणी प्रोटेस्ट केलेलो तेंच्यांनी हांगा येवपाचो आनी हेका आमी स्वतावन वचून बंद करपाक जाय. रिक्वेस्ट करता तुमी जॉईन जाय. तांणी एक मेमोरंडम सबमीट केला अडानी कंपनीक आनी दे हॅव गिवन अ डेडलायन ऑफ 3 days टायम. आनी एज अ गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तांणी आमकांय एक मेमोरंडम सबमीट केला. तो आमी वी वील फॉरवर्ड इट टू अवर हायर ऑथॉरिटीज. बदलत्या जिणेच्या पद्दतीक लागून तशेंच वाडपी तणावा खातीर तरणाटे पिळगेक मानसीक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. देखून राज्य सरकारान प्रशिक्षीत मनसोपचार तज्ञांचे नेमप गरजेचे आशिल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें. ह्याच वांगडा कॉल सेंटर अदीक कार्यक्षम आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी समुपदेशन सेवा पावोवपाची गरज आसा अशें मंत्र्यान सांगलें. Depression or mental health well-being and the initiatives that have been taken today in the country by the Honorable Prime Minister, and where a lot of priority and lot of support is being given to these type of initiatives. And for one, we are very happy Professor Patel is with this association and this relationship with Sangat. What I was just mentioning is Monica is here, who is known to me from time I have been a child. My childhood friend, and this much when we were, is that what depression is and how do you deal with that word depression. It's not only just depression. There are many people in the audience here who may have still not reached to the council. There may be so many people here who may not be in a position to even express what they're going through. Actually, I always tell the people and all of you, I just want you to know that this is something that is very, very, very important. It is something, the community, not only the community or organizations like Sangat, but it's also the government that has to play a very proactive role in today's times.
I was just asking Professor Patel, is, with the community people, the community helpers or sangatis, whatever you call them, their role is very important. Just now somebody just mentioned, if you give us a little bit more financial backing from the state, perhaps we'll be in a better position to do a better job. It's very important. We spend so much money, and this is not just allocation of funds, or this is just a program where we are going to talk about mental health and wellness, or this is something where we are only going to talk about what Professor Vikram Patel has just mentioned to us and our association. It can, in some cases, it can consume you worse than any kind of a deadly disease that you allopathically try to define. Because then if you're not able to find a solution to that, it consumes a particular patient. And we don't want that to happen. We want to strengthen the community. Mental health and wellness is something that is very important. कुडचडे वाठारांतल्या महत्वाच्या भौशीक प्रकल्पांची कामां बेगीन करपा खातीर GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबोन प्रकल्पांची पळोवणी केली. तशेंच हे संबंधी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राला सयत हेर अधिकाऱ्यां वांगडा बसकाय घेतली. हे बसकेत रवींद्र भवन फेज 2, नवो कदंब बस स्टँड, खेळा संकुल, संजय विशेष भुरग्यांचे शिक्षण केंद्र आणि कुडचडेच्या सामाजिक भलायकी केंद्राचे हस्तांतरण या प्रकल्पांचो आढावो घेतलो. प्रकल्पांचे काम बेगीन पुराय करपा खातीर GSIDC आणि संबंधित खात्यांक सुचोवण्यो दिल्यात. From the time I have taken charge of GSIDC under the leadership of Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, he has only told me one thing, that see that you go personally and see all the projects. Put our engineers on job, which is my work for last 30 years, which I am doing of infrastructure. And I want to assure Honorable MLA and his entire constituency की जे काम सुरुवात जाला, खूप वर्सां जाली सुरुवात जाला, ते रवींद्र भवन आमी बाय मार्च एंड एप्रिल फर्स्ट वीक आमी इनॉग्रेट करूंक शकता. आनी जे कितें करेक्शन करपाक लायला, वेदर इट इज प्लास्टरिंग वर्क or any other work, the contractor has to do it in the next 25 days. आम्ही सांगला तेका कॉन्ट्रॅक्टराक आमकां हँड ओवर सायट दी बाय 31st of March. सो तेजे कडेन आयच्यान म्हाका दिसता 45 days आहा, and he has to put extra manpower and complete the work. All his payments have been done, and Ravindra Bhavan with the entire auditorium, open air auditorium, one of its kind in Goa, जे आमच्या पणजे आहा ओपन एअर ऑडिटोरियम इन कला अकॅडमी, ते बसून धाकटुले व्हेरी मिनी वन. हे येदे व्हडले लोकांनी येवन पळोवचे, म्हणजे GSIDC जे काम आता कंप्लीट करून दितले आणि इनॉग्रेट जातले, तेणे बरो शो हाडचो जो पयलेच दिसा इनॉग्रेशनाक. बरे म्युजिकल आमचे गोंयचे जे कलाकार आहा तांकां ती स्टेज दिवची आणि आस्वाद घेवपाक आख्खे कुडचडच्या लोकांक थिंगा आपोवचे. गोयच्या भलायकी वेवस्थेक अधिक सक्षम आणि व्यापक करपा खातीर राज्य सरकारान महत्वाचे निर्णय घेतल्यात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला भलायकी विभागाची उच्चस्तरीय नियाळ बसका जाली. ह्या बसकेक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री मॉविन गुदिनो, दिगंबर कामत, सुभाष फळदेसाय, रमेश तवडकार तशेंच हेर ज्येष्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. गोंयांतली भलायकी सेवा अदीक घटमूट करपाचेर ह्या बसकेत भर दिलो. तशेंच गंभीर काळजी क्षमता वाडोवपाचे आनी आपत्कालीन आनी ट्रॉमा केंद्रांचे आधुनिकीकरण करपाचे निर्णय घेतले. स्मार्ट मीटर गोंयांत खंयच बसोंक ना म्हणून ताका विरोध जाता. स्मार्ट मीटर बसयले उपरांत मीटर रिडींग, ताचे फायदे आनी सगळ्यो गजाली लोकांक कळ्ळे उपरांत लोक स्मार्ट मिटराक विरोध करचे नात, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता. स्मार्ट मीटर आतां सरकारी कार्यालय, उद्देगीक वाठारांत सुरू जाल्या. ताचे उपरांत घरगुती वापरा खातीर सुरू करतले. सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. स्मार्ट मीटर हो केंद्र सरकाराचो निर्णय, गोंय सरकाराचो न्हय, अशें मंत्री सुदीनान स्पश्ट केलें. स्मार्ट मीटर गोंयांत खंयच बसोवना म्हणून ओपन एकदम बसयले म्हणटकच ओपन जावचें ना म्हणटा तो. बसयले नंतर जेन्ना ताजो सगळे स्मार्ट मिटराचे रिडींग, स्मार्ट मिटराचे सगळे गोश्टी लोकांक कळ्ळे नंतर लोक ताका उपस्कृत चालू जाल्या. ते सगळे सरकारी ऑफिसां आनी इंडस्ट्रियल एरिया. त्या नंतर आमी
डोमेस्टीक चालू करता. इंडस्ट्रियलिस्ट कॉपरेट करता तेका सगळे कॉपरेट करपाक जाय. हो जो डिसिजन घेतला तो गोवा गव्हर्मेंटाचो डिसिजन, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो डिसिजन. इट इज ऑल ओवर इंडिया. इफ यू वॉन्ट गुड सर्वीस then that should make some good investment in everything. Infrastructure developing in any department is very good. आता गुड सर्व्हिस ना सर ते आताचे मीटर आहेत ती हांव तुका तें सांगू शकना. स्मार्ट मीटर हे सेंट्रल गव्हर्मेंटानी इम्प्लिमेंट केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे JERCच्या नॉर्म्स प्रमाणे आमकां ते तुम्ही लोकांक अवेअरनेस करतले जे स्मार्ट मीटर चालू आसा. अवेरनेस चालू आसा आनी जाय जाल्यार आमी अवेरनेस करता. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.